नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. पुलिसांचे ताब्यात दिल्ले सामानय मेळपाची गॅरंटी ना. पुलीस स्टेशनांतल्यो गाडयो स्पेअर पार्ट चोरून बोडक्यो. मडगावच्या पुलिसांची चौकशी करची म्हण मागणी. दक्षिणेत चोरयो घरफोड्या उपरांत पुलिसांक जाग. रातची गस्त खर. उत्तरेंतल्यान आनीक 7 पीसीआर व्हॅनी. रातच्या भोवतल्यांची चौकशी. दुसऱ्या वटेन चोरांनी म्हापशा मारलो हात. छत्तीसगडात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात 14 जवान शहीद. 12 जाणांक केले साल्वार. मरण आयला तातूंत सीआरपीएफाचे 2 अधिकारी. अंदूच्या वर्सांतलो हो सगळ्यांत मोठो नक्षलवादी हल्लो. पणजेत तिकेट मेळिना जाल्यार काँग्रेसीची गेम काबार. आपल्याक तिकेट दिल्यार बाबूश सरतलो फाटी. फाटल्या वेंचणुकेंत काँग्रेस तिकेट विकिल्ली. सुरेंद्र फुर्तादाची हेडोनात वक्तव्या. आणि आयएसएलात एफसी गोवा नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक सरळ मारले 3-0. एफसी गोवा 18 पॉइंट घेवन दुसऱ्या सुवातेर. नॉर्थ ईस्ट युनायटेड 13 पॉइंट घेवन 6व्या सुवातेर. एफसी गोवाचे पुराय लक्ष आता फुडल्या मॅचीर म्हणटा कोच झिको. 5 तारखेर चेन्नय हारोवपाची चल्ल्या तयारी. उद्या तो मिडफिल्डर मंदार देसाय फॉर्मात. खबरो विस्तारान. पुलिसांच्या ताब्यात दिल्ले सामानय परत आसा तशें मेळटले म्हणपाची गॅरंटी ना. पुलीस स्टेशनाच्या कस्टडींतल्या गाडयांक हात मारून बोडक्यो करून दवरपाचे प्रकार उक्ताडार येवंक लागल्यात. एक्सिडेंट जालो म्हण मडगांव पुलीस स्टेशनार दवरिल्ल्या मोटरसायकलीचे स्पेअर पार्टच ना. शेल्डन आतावाची एक्सिडेंट जाल्ली मोटरसायकल पुलिसाच्या कस्टडीत आशिल्ली. चोरयेक जबाबदार पुलिसांची गृहमंत्र्यान चौकशी करची म्हण शेल्डनाचो बापूय मागता. शेल्डन आंतावाक 24 नोव्हेंबराक चिंचोण्या एक्सिडेंट जाल्लो. तो चिंचोणे सावन मडगांव वतालो. मार बशिल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत घाल्लो. 28 नोव्हेंबराक डिस्चार्ज दिलो. ताचे उपरांत ताचो बापूय जिजस आंताव मोटरसायकलीचे कायदेशीर सोपस्कार करूंक सोमारा मडगांव पुलीस स्टेशनार गेलो. पळयत जाल्यार मोटरसायकलीचे स्पेअर पार्टूच ना. मोटरसायकलीचे सीटूच ना. बॅटरी काडल्या. जिजस आंताव म्हणटा एक्सिडेंटा वेळार मोटरसायकलीचे सगळे स्पेअर पार्ट आशिल्ले. आतां मोटरसायकल अक्षरशः बोडकी करून दवरल्या. आज हांव इन्शुरन्सा लागून मुगे कामा लागून इन्शुरन्सा लागून येयलो आनी ताणें सांगलें पुलीस रिपोर्ट हाड म्हणून. पुलीस रिपोर्ट थिंग चोवपाक गेले आख्या मोटरसायकल नागूड केले. पयलीं आसलो तेश ना. बॅटरी वयली आनी सीट वयलें. सिटार बोर पार्ट्स वयले सगळे चोवन वयले. हांव म्हणटा पुलीस स्टेशना भितर दवरताय ती जबाबदार पुलिसांक गेली. एक मनीस मेलो मुटरी लासलो तेजे वयले पेट्रोल घाताय पुलीस. आनी तो कालांगुटकार कितें सांगता जाणा म्हाका फोन केल्यार केस हाडलो तो वयलो तो मोटरसायकल. तो म्हाका सांगता पात्रांव तूं आनी केस कोनाका ते बॅटरी पयशे आपण दित थंय. हांवें ताका वयताले बॅटरी पयशे दिता आनी एअर पार्ट्स वयले ते सीट वयले ते आख्या सीट वयले आख्खी नागडी केले. जाल्यार पुलीस स्टेशनान वालोर हूंय उरला. पुलिसांची जबाबदारी ती एक तेगे कस्टडी आहा म्हणून तेगे जबाबदारी. ती शेतां ना ग्रावंडा ना. पुलीस स्टेशना मुखार दवरली ती गाडी. सो तेमगेलो कायदो गाडये चोवपाचो. मोटरसायकल पुलिसांच्या ताब्यान आशिल्ल्यान सांबाळपाची जबाबदारी तांची. पुलिसांची चौकशी जावंक जाय म्हूण आंताव मागता. ताका लागून हांव म्हणटा आमगेलो होम मिनिस्टर गोंयचो ताणें हेजी एक्शन घेवचें. कडक एक्शन घेवचें आनी हे पुलिसांक दाखय शिक्षा दिवची सारकी. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. दक्षिणेत एकार एक चोरयो आनी घरफोड्यो जावंक लागले उपरांत पुलीस जागे जाल्यात. राती वितीच्या भोंवतना मेळ्यार तांकां आडावन तांची वळख तपासपाची पद्दत पुलिसांनी सुरू केल्या. दक्षिणेतलो पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसायान पुलिसेची येवजण प्रुडंटाक सांगली. रातची खंय गस्त खर केल्या. उत्तरेंतल्यान आनीक 7 पीसीआर व्हॅन रातच्या गस्ती खातीर म्हण दिल्यात. इतले मजगती चोरांनी म्हापशां 2 कडेन दुकानां आनी घर फोडून राती 5 लाखांचो म्हाल लुटलो. शुक्रारा फांतोडेर नुवे वाठारांतली 3 घरां फोडून चोरांनी बरोच म्हालवस फारायल्लो. त्या भायर एक ज्वेलरी दुकान आनी एक फार्मसी फोडपाचो यत्न चोरांनी केल्लो. चोरांक आमी रोखडेच धरतले अशें दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय म्हणटा. रातचे जे भोंवतात पळय सस्पिशियस जे भोंवतात तांकां आमी अंडर 41 अरेस्ट करतात. आनी आफ्टर व्हेरिफिकेशन तांचे जेन्युइन एड्रेस आसा अशें जाल्या उपरांत आमी तांकां सोडटा. ना जे गोंयकार आसा पळय तांचे आमी व्हेरीफाय करता. some details
न्ही गाडी तांच्यांनी हांगा SGPD मार्केटा कडेन सोडली ती आमी अटॅच केल्या ती आमकां मेळ्ळी अरावंड 30 नायट पेट्रोलिंग इंटेन्सिफाय केल्लें आसा एडिशनल 7 PCR वॅन्स हॅव बीन गिवन टू अस फ्रॉम नॉर्थ सो वी आर कवरींग मारगांव मैना कुर्तरी एंड कोलवा सो इवन इंटिरियर पार्ट्स आर नाव बीन कवर्ड. इतले मजगती आयतारा राती म्हापशा श्री महारुद्र देवळा फाटल्यान आशिल्ले SS ज्युवेलर्स हे दुकान चोरांनी फोडून सुमार 5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. ह्या दुकानाक लागून आशिल्ल्या रवळनाथ निवास ह्या घरान आयतारा राती चोरी जाली. ह्या दोनूय चोरयांचो तपास म्हापसा पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी श्याम सुंदर फट्टीक. छत्तीसगडात नक्षलवाद्यांनी केल्ले हल्ल्यात 14 जवान शहीद जाले, 12 जाणांक साल्वार केल्यात. मरण आयला तातूंत CRPFचे 2 अधिकारी आसात. छत्तीसगडातल्या सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी CRPFच्या टीमीचेर हो हल्लो केलो. अंदूच्या वर्सांतलो हो सगळ्यात मोठो नक्षलवादी हल्लो. फाटल्या म्हयन्यात ह्याच जिल्ह्यात माओवाद्यांनी CRPFच्या गस्ती टीमीचेर आनी हवाई दळाच्या हेलिकॉप्टराचेर हल्लो केल्लो. गांव के रहने वाले इनोसेंट नागरिकों को ढाल बनाकर हमारे CRPF के जवानों पर माओवादियों ने हमला किया और कई जवान हमारे हताहत हुए. जो सूचना प्राप्त हुई है वह संख्या लगभग 13 और 15 के बीच हो सकती है. जो हमारे शहीद हुए हैं CRPF के जवान, उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित करता ही, लेकिन उनके परिवारजनों के प्रति भी दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करता हूं और ये आश्वस्त करना चाहता हूं उन परिवारों की पूरी तरह से हमारी सरकार देखभाल करेगी. जो घटना घटी है निश्चित ही दर्दनाक घटना है. जो सुकमा क्षेत्र के चिंता गुफा क्षेत्र में जो घटना घटी है, 14 जवान शहीद हो चुके हैं. ऑपरेशन तो जारी रहेगा और मुंहतोड़ जवाब देने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पीछे नहीं हैं, उसका करारा जवाब देंगे. घेऊया एक विराम.